Juanvak Prokasovnni बी. बाबिलोनियेक शिक्षा. जगांत सगळ्यांचे वळखीची शिंदोळ बायल. Chapter 17. 7 आयदोणां घेवन आसले त्या 7 देवदूतांतलो एकलो म्हजेशी आयलो. ताणें म्हाका अशें सांगलें, जायत्या उदका सरशीं ती नांव वस्ती शिंदोळ बायल. आपल्या आसनार बसलोली आसा तिका कसली शिक्षा पडूंक वेता ती हांव तुका दाखयतलों. तिचे कडेन प्रिथुमेच्या सगळ्या राजांनी कामचार केला आनी संवसारांतलो लोक तिचे शिंडोलकेचो सोरो पिवन बेबदो जालो. तेन्ना आत्म्यान म्हाका धरलोलो आसतना देवदूतान म्हाका अरण्यांत व्हेलो. थंय एक बायल हांवें पळयली. देवनिंदेचीं उतरां सगळ्या आंगार बरोवन आसलोल्या एका तांबड्या सावजाचेर ती बसलोली. त्या सावजाक 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां आसलीं. ती बायल जांबल्या आनी तांबड्या रंगाचीं वस्त्रां न्हेसून आसली. तिणें भांगार श्रिंगार आनी माणकां मोतयां घाल्लीं. तिच्या हातांत एक भांगाराचें पात्र आसलें आनी हें तिच्या कामचारी जिणेचे अळशिकेन आनी कांटाल्यान भरलोलें. तिच्या कपालार एक गुपीत अर्थाचें नांव बरयल्लें आसलें. तें हांव पदवेदार बाबिलोनिया, सगळे शिंडोलकेची आवय हांव. संवसारांत उपजतात तितल्याय अळशिकांक हांवूच जल्म दितां. आनी भक्तांचें रगत आनी जेजूच्या साक्षीदारांचें रगत पिवन ती बायल बेबदी जाल्ली हांवें पळयली. हांवें तिका अशी देखली तेन्ना हांव सारकोच थटाकलो. देवदूतान म्हाका विचारलें, तूं कित्याक इतलो थटाक जालाय? ए बायलेचो गुपीत अर्थ आनी ती बसल्या 7 तकल्यांच्या आनी 10 शिंगांच्या सावजाचो गुपीत अर्थ हांव तुका सांगतां. सावजाचो आनी शिंडोल बायलेचो गुपीत अर्थ. तुवें देखलाय तें सावज एकदां जिवें आसलें, पूण आतां जिवें ना. तें पातालांतलें वयर सदचें आसा आनी ताचें निसणटोण जातलें. संवसाराच्या अरंभाक थावन ज्या मनशांचीं नांवां जिव्यांच्या पुस्तकार बरयल्लीं नात तीं सगळीं सावजाक पळोवन थटाकतलीं, कारण तें एकदां जिवें आसलें उपरांत जिवें ना जालें, पूण नव्यान परतून दिश्टी पडटलें. हांगा जाणवायेची आनी समजिकायेची गरज. 7 तकल्यो म्हणजे बायल बसलोली आसात ते 7 दोंगर. तेच भाशेन 7 पातशाय, तांतले 5 सरून गेले. एकलो आतां राज चलयता आनी निमाणो एकलो अजून येवंक ना. तो येतलो तेन्ना इल्लोसो वेळ सोदरेर उरतलो. एकदां जिवें आसलें पूण आतां जिवें ना तें सावज, तेंय 8वो पातशाय, पूण त्या 7तलो एकलो आनी ताचें निसणटोण येवचें आसा. तुवें पळयल्याय ती 10 शिंगां 10 पातशाय ते अजून राजकारभार चलोवंक लागूंक नात. पूण ते सावजा बरोबर एक वरभर राजोधिकार घेतले. आपली पदवी आनी अधिकार सावजाच्या हातांत घालूंक ते सगळे एकमताचे. ते मेंढऱ्या विरुद्ध झुजतले, पूण मेंढरो ताणें आपयल्ल्या विंचलोल्या विस्वाशी पाटलावदारां बरोबर तांकां हारयतलो, कित्याक तो धोनयांचो धोनी आनी पातशायांचो पातशाय. देवदूतान म्हाका आनीकूय सांगलें, ज्या उदका सरशीं आपल्या आसनार शिंदोळ बायल बसलोली आसा म्हूण तुवें पळयलाय, तीं उदकां म्हणल्यार सगल्यो परजा, उरपंची, राष्ट्रां आनी भासो. पूण तुवें पळयल्याय तीं 10 शिंगां आनी सावज शिंडोल बायलेचो द्वेस करतलीं, तिचे लागीं आसा तितलेंय लुटून काडटलीं आनी तिका नागडी करून सोडटलीं. तिचें मांस खातलीं आनी उज्यान तिचो भस्म करतलीं, कित्याक देवाचें उतर पाळोन येयपर्यंत देवान आपलो हेतू तांच्या मनांत घाल्ला
आनी असो तांणी आपलो राजअधिकार सावजाचे आदीन कोचचो म्हूण ताणें तांकां एकमताचे केल्यात. आनी तुवें पळयल्याय ती बायल संवसाराच्या पातशायांचेर राजवटकी चलयता तें वरिश्ठ शार. देवाचें उतर हें.